गोवा डेअरीच्या उसगांवच्या कॅटल फील्ड प्लांटातल्या मोलायसिसाचे पायप फुटिल्ल्यान सुमार 9 लाखाचे लुकसाण जाल्ल्याचे अध्यक्ष राजेश फळदेसायान सांगले आणि हे बेजबाबदारपणाचे घडणुकेक आदल्या पदाधिकाऱ्यांनी केल्लो भ्रष्टाचार आशिल्ल्याचेय ताणें सांगले। हाचेर इन्क्वायरी बसयतले अशी माहिती ताणें दिली। काल एक इन्सिडेंट जालो हिंगा। आमी काल 5:30 म्हळ्यार डेअरी आसले, पूण आमचे नंतर एक इन्सिडेंट जालो की मोलासिसाची टँकीचे वाल मोडलो म्हणून। पूण तेन्ना ऑलरेडी आमी घर पावल्ले, पूण आमी वासूस केल्ल्या प्रमाणे त्या टँकाचें न्यू काम तें 1 वर्स सुद्दां जालें ना। जेन्ना एडमिनिस्ट्रेटिव्ह कमिटी दुर्गेश आसलो, MD फट्टा आसलो आणि हिंगा इन्चार्ज आसलो उमेश, तेमी एक हें प्रिपेर केलें की ही पायपलायन चेंज करपाची। पयलीं कोटेशन घेयलें 8 लाखाचें 3 टाकयांचें पायपलायन चेंज करपाक। तें 3 टाकयांचें जेन्ना 8 लाख आसलें तें काम केलें ना। परत तेमी टेंडर काडलें 2 टाकयांचें 14 लाख आनी तें काम कोन्न घेयलें 14 लाखां सबस्टँडर्ड काम केलां। ते वाल आहाय ते बरी क्वॉलिटी घायले ना, बरी कंपनी घायले ना, त्या वालांचें नांव ना, कांय ना आनी त्या कामां वॉरंटी ना आनी कांय ना। तेका लागून आमकां डेअरी कांय ना म्हळ्यार 30,000 मेट्रीक टन मोलासीस आमगे व्हांवून गेले आहा। जवळ जवळ 8 ते 9 लाख लॉस जाले आसा। आनी हे आतां आमकां एक इन्क्वायरी बसोवन ते आमगे इंजिनियर आसाय कोण आसाय तेंचे कडच्यान एक डिटेल घेवन तेंचेर एक इन्क्वायरी बसोवची पडटली। ह्या लॉसा जबाबदार कोणा धरपा तें। आनी हिंगा आतां आमी सगळे डायरेक्टर येवन पळोवन गेला। तें काम पळयल्यार तें अवद्या म्हाका दिसता 8 लाखां सुद्दां 5 लाखां सुद्दां काम ना। आनी पयलींचे आमगे लायन थिंग सायडीक काडून दवरले आहा। इतली बरी लायन आसा की GI पायप आसा, आजुनूय तेका कळम येयला ना, रस्ट येयला ना, कांय ना। पूण आतां जें काम केलें आसा तेका वयल्यान पेंट ना, कांय ना, टोटल रस्ट येयले आसा। हेतून डायरेक्ट सांगूंक शकता हांव की हें मोटी स्कॅम आसा। कित्याक जेन्ना 8 लाखां काम 14 लाखां जाता, 8 लाखां काम 3 टाकयांचें, 14 लाखां काम 2 टाकयांत जातला, तेन्ना हें स्कॅम म्हणपाक आमकां कांयच हरकत ना। आनी हेका तेन्ना जबाबदार आसलो दुर्गेश शिरोडकर आनी तो हेका जबाबदार आसतलो। कित्याक तेणी हें पळोवपाक जाय आसलें प्लॅन कितें इस्टिमेट जाला, कोणी हें करून घेवपाक काम, आनी तेणी हिंगा येवन पळोवपाक जाय आसलें खरेंच हें काम करपाक जाय काय ना, काय तितलो पीस काडपाक जाय पायपाचो। पीस सुद्दां काडून एक 50,000 भितर हें काम जावंक शकतालें। तेन्ना हे डेअरीचे 14 लाख तेमी वेस्ट केले आसा। प्लस हें काम थर्ड क्लास करून आतां एक जवळ जवळ 10 लाख लॉस केले आसा। नंतर जाल्ल्यान ना जाल्यार कोणी कामगाराक डॅमेज जावपाची शक्यता आसली। म्हणल्यार कामगार काम गरम आसता मोलासीस, गरम आसता। समज कोणी पळोवपाक गेलो मोलासीस कितें जाता म्हण तेका कितें जावपाक शक्यता आसली। आमची टायम बरो आसा की कामगार वयतकीर ह्यो गोश्टी घडल्यो। जाल्यार आदलो प्रशासक दुर्गेश शिरोडकारान फाटल्या 15 दिसांची CCTV फुटेज काडून पुरावे घेवचे अशेंय मागलां। आयकात तांचें म्हणणें। दिवन हेजेर आमकां न्याय दिवचो। म्हाजे दोनूच मुद्दे मेन म्हणल्यार कितें, जेन्ना 400 टन मोलेसीस आसतना वाल फुटना, 35 टन आसतना कसो फुटता। जेन्ना खावडीचो प्लांट 4.5 वरांचेर बंद जाता, खावडीचो प्लांट चलता तेन्ना फुटना, जाल्यार 6 वरांचेर कसो फुटता। जेन्ना काम चालू ना, वालां कांय वचना तेन्ना कसो फुटता। म्हाका जाल्यार अशी इन्फॉर्मेशन मेळ्ळा तेंच्यांनी कोणी तरी ऑफिसरांनी थंय कितें तरी केलां। आनी तेका लागून म्हाजें एक आव्हान की CCTVचें रिकॉर्डिंग सगळें काडचें, तें रिकॉर्डिंग करून दवरचें 15 दिसाचें फूल कंप्लीट रिकॉर्डिंग करून दवरचें आनी हेजेर इन्क्वायरी करची। आनी हांव कसले इन्क्वायरी बसपाक तयार आहा। विथ प्रूफ दाखयता की हांव तुमकां दाखयता। राजेश हांव म्हाका दाखय म्हणना, हांव तुमकां दाखयता तशें तेणी तुमकां दाखोवचें। गोवा 365 खातीर फोंडेच्यान कृष्णा नायक।